अननेसेसरी हेजे थोडे बेस्टेच म्हणजे आमच्या पार्टी लिडरांची जी नावां घेवपाक लागल्या ते बेस्टे आसात. त्या खातीर आमी लास्ट एंड पर्यंत वतले. एक सुद्दां म्हणजे आतां पर्यंत 18 जाण अरेस्ट जाल्या. ह्या सगळ्या जाणांचे म्हणजे स्टेटमेंट्स हे सगळे खंयच्याच इन्व्हेस्टिगेशनांतल्यान सुच्चनान जे कोणाचे हांव अजूनय परत अपील करता म्हणजे ही लागलेली कीड आसा, कीड गोंयाक लागलेली. सरकारी नोकरी पयशे दिवन मेळना हें म्हजें स्पश्ट मत आसा. लोकांक फटोवन फक्त नोकरी न्ही, लोकांनी फ्लॅटांक फटयले, लोकांक सेंट्रल गव्हर्मेंटान नोकरी दिता म्हणून फटयले. अशा वेगवेगळ्या पद्दतीचे पयशे डबल करता म्हणून फटयले. मडगांव एकट्यान आनी 100 कोटी घेवन पळो लंडनाक. ठीक अश्यो वेगवेगळ्या पद्दती लोकांनी आतां तरी अलर्ट जावचे, लोकांनी आतां तरी निदान शाणे जावचे. असल्या लोकांक बळी पडचे न्हू. आनी हितून बरे बरे जे लोक आहा पळय न्ही एक सुद्दां लोक सुटतना सगळे भितर वयतले. हांव अजूनय अपील करता कोण जर वगीर रावला आसत न्ही नाका सगळ्यांच्यो कंप्लेनी दिया. सगळ्यांक भितर वचोनी सगळ्यांचेर इन्व्हेस्टिगेट जावनी. आमचें सरकार वयल्यान तांकां पयशे तेंचे परत कशे मेळटले पळय न्हू तेंय पळयतले. फक्त कोर्टान केसी बिसी फायल करून न्हू, तेंची प्रॉपर्टी सगळी सीज करतले, जप्त करतले. आनी जेंचे पळय तांकां पयशे परत दिवपाक जाय न्हू त्या लास्ट एंड पर्यंत आमी केस फॉलोअप करतले. म्हणून कोण उरला बाबा काय म्हणून न्हू करा कंप्लेन, उरलेल्यांचे तेंचे पयशे मेळटले निदान. हे पळय कोणूय आसूं न्ही तुका सांगता कोण जो आसा पळय न्ही रे ते सगळे जाण अरेस्ट जातले. थोडे जाणांचे जॉब वयतले, सगळे जातले. आतां एकट्याक धरला पळय न्हू ताका भितर उडयला तो सस्पेंड जातलो. सर पयशे ते आपल्याकूच दवरताले काय कोणाक ते तांकां खबर आहा, ताजें इन्व्हेस्टिगेशन करता. लिडराचे नाव येतात बीजेपीचे काही रिस्पॉन्सिबिलिटी सांभाळतात त्यांचे नाव येतात. भारतीय जनता पार्टीचे जनरल मेंबर 5 लाख आसा. कोण तरी पयलीं मेंबर आसतले म्हणून तेय सुटचे ना. ताका अरेस्ट केला. आमकां कोणाकूच सोडपाचें ना. ताका सुद्दां भितर उडयला. तेजेर एकच स्ट्रिक्ट एक्शन जातली. आनी त्या कोणाची नांवां घेता पळय ते डिटेलान वयतले आनी डिटेलान तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन करतले. आनी वगीच त्या खातीर डिफेम करपाचो प्रयत्न करूं नाका.